गिरिराज बाब तुम्ही कालुसाचो उल्लेख केलो की हे अशें करप तशें करप. पूण एका पयलींच्या काँग्रेसीच्या राजकारण्याचेर बलात्काराचे आरोप जाले, एका बीजेपीन मंत्री केलो, फाल्यां कालूच बीजेपीन येत जाल्यार तुमी तें घेतले काय ही पत्रकार परिशद मागीर फोल जातली? पहिली म्हणजे हे जे एलिगेशन्स जावन सुद्धा त्याच्या नंतर तो जनतेकडे वचून तो इलेक्ट जावन आयला, तो एक हो प्रश्न. दुसरे हांवें ताका रिजायन करचो काय कितें तो म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या मोरालिटीचो क्वेश्चन आसता. सो हांवें कार्लोसाक हांव एकच विचारता की जो मनीस एवरीडे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतालो, पॉइंट ऑफ लॉ सांगतालो, ताजो हाजेर कितें म्हणणें आसा? वाय इज कार्लोस हायडिंग? हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. आतां तो कोण बीजेपीन जॉईन जातलो म्हाका दिसता हे जे आसा पळय ते एक तर तुका अध्यक्ष सांगूंक शकतले किंवा मुख्यमंत्री. तुमच्याकडे आन्सर पण नाही 100% आमकां जरी बीजेपीन कितें जावंक शकता, तुम्ही तोंडार उडोवपाक शकता. पळय तो कोण फाल्यां येतलो, पण कार्लोस तरी म्हाका दिसना बीजेपीक ताची गरज आसा किंवा तो येतलो. सो इतले पर्यंत हांव सांगूंक शकता. बट म्हजो मेन प्रश्न जो आसा की ताजेर येदे व्हडले एलिगेशन जाले, इतले व्हिडिओज आयले किंवा इतले सगळे पोस्ट येतात, तो आज ओगी कित्याक आसा? बरें, दुसरे ते जे म्हणपाक तो की ताका फसयला तोय प्रश्न ना. तो स्वताच्या कंप्लेनीन बरयता की आपूण ताका 6-7 वर्सां वळखता. तर आमी कितें प्रश्न विचारता की हे एक्स्टॉर्शन, हे स्कॅन्डल काय दिस इज अ रिलेशनशिप ऑन सार? इतलोच प्रश्न विचारता, ताचे उत्तर दिवचे. कालुसाच्या हेचेर कोणाचे दुमतूच ना. तेचे जे प्रकरण आहा तेची प्रश्न आसा तो बीजेपीचो, कारण तुम्ही जनतेन तेका निवडून दिलो म्हटल्यार म्हाका आता इतलेंच दिसता ताणें पयलीं उलोवनी ताजेर म्हाका दिसता दॅट इज अ बिगर इश्यू एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. शेवटाक 27 जे आसा ते आमी जनतेकडे वतले आणि तेन्ना म्हाका दिसता हेचे सगळी फुटींग पडा. जशी तुम्ही मुद्दम पळयात महाराष्ट्रात जाले, महाराष्ट्रात कितले आरोप केले, सेम हे आशिल्ले की कोण बीजेपीन आयले, कोणाचे फुटले. पण शेवटाक आज जो जनतेन कौल महाराष्ट्रात दिला, म्हाका दिसता 27 तोच कौल बीजेपी गोंयानूय मेळटलो.